दाखय नीती दारा दये बोक्षी अतल्यांताच्या परतावास आमेन. काकुळतीच्या मोगादर्या काकुळ दाखय नीती दारा दये बोक्षी अज्ञाताच्या परतावा आमेन. नेत्रांनी कूड आमची घेतली बेजार कन्नी बोर सोसली निष्ठुर कालवारी वाढली जीवी ताका जोडच्या काकुळतीच्या मोगादर्या काकुळ दाखय नीती दारा दये बोक्षी आत्म्याच्या परता आज आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा काकुळतीन आमची मागणी ऐकून घे. तुझ्या साकरा बापू पिटर डेसाच्या आत्म्याक या संवसारांतलो भायर सरोंक तुवें फरमायलां. ताका सर्गींच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्तांचो सांगात ताका दी. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा आणि सर्व बुजवणेच्या देवा, तो सासनीक मोगान आमचे जतन करताय आणि मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुकान सुस्कारतेल्या तुझ्या साकरांचेर तुझे दिश्टी घाल म्हूण आमी खालतेपणी प्रार्थाव. सर्वेस्परा जातो आमचो आसरो आणि बोळ आणि या दुखाच्या काळोखा आणि वेळापतावन तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडाक आणि शांतीक आमकां उबार. तुझ्या पुतान आमच्या सोम्यान आपूण मरोन आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचेच अशी दावोशी कर आणि अविनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुखां पुसून वेतेली थंय आमच्या भावा भयणी कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कष्ट तेल्यानु येया वजन भोग तेल्यानु येया दितलो विशेव हांव तुमकां. कष्ट तेल्यानु येया
वचन भोगतेल्यानो येया दितलो विशीव हांव तुमकां सरकाळ सोम्या अश्वेतलो करूंक ताची स्तुती ताचे थंय संतोष भोगतलो नियाळ ताची कृती कष्ट तेल्यानो येया वचन भोगतेल्यानो येया दितलो विशीव हांव तुमकां कष्ट तेल्यानो येया वचन भोगतेल्यानो येया दितलो विशीव हांव तुमकां सत म्हणता देवा सर पदवेदार बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सम्या तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभवलो अंकुआर मरिये तावन सल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणे सोसले ताका कुर्सार चढलो तो मेलो आणि ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गाक चढलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्ताने कुडीचे जिवानपण सतनाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशीच संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मुक्षिताव तशें आमची पदकां बोगूस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसे आदी तसे साता आणि सदा सर्वता आमेन. सस्ना सोविशे सर्वेस पोराता कालाब आणि निरंतर प्रकाश ताचे वांक सस्ना सोविशे सर्वेस पोराता कालाब आणि निरंतर प्रकाश ताचे वांक
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेजू पुनर्जीवनपण आणि जिवीत कोण ताचेर सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. ह्या बावट्टान आज आमी देवदीन जाल्ल्या आमच्या याजक बाबाक पिटर देसाक ताचे पासून मागोंक आनी ह्या मोरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या कुटुंबांक आनी प्रत्येक तरान ताच्या संगता जिवच्या कर्मेलीत पाद्रापांक बुजोवंक आमी हांगासर आसा. देवादीन जाल्ल्या आमच्या बाबा वेगळ्या तरा वरवीं आमकां दूख भोगता, तरी जिवंत जाल्लो जेजू ह्या आमच्या याजक बाबाक ताच्या जिवनपणांत भागीदार करतलो म्हणलो भरवोसो आमकां दिता. देखून ह्या ल्हान मागण्या विधींत आमी वांटो घेवया आनी जिवंत क्रिस्तांतय आमचो भावार्थ आमी जिवाळ दवरया. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तूं जिवाचो आनी मोरणाचो धनी. आयच्या दिसा ह्या संवसारांतलो आमच्या भावाक याजक पिटर देसाक तुवें तुजें शापण वेलाय. तो जिवंत आसता तुजेर बरवसलो, तर आतां मोरणांत तूं जा ताचो बरवसो. कशें तुजेर बरवसतल्या तुज्या पुता जेजूक तुवें मोरणांतलो जिवंत केलोय, तशें ह्या आमच्या भावाक तुज्या पुता संगी नव्या जिविताक उठय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमच्या बापा लागीं आमच्या देवादीन याजक पिटर देसा बापाक ताचे पासून आनी आमच्या हेर गरजां पासून आमी आतां प्रार्थुया. ह्या संवसारांत तुजे आनी हेरांची सेवा कर. आमचे फुडें गेल्ल्या गवळ्यांक, धर्मिकांक आनी बावार्थ्यांक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी म्हूण मागता हांव. तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां सर्वांक जिविताचें देणें दिवन तुज्या अमर जिवितांत आमकां भागीदार केल्याय. ह्या जिविताचें मोल समजून सदांनी तुजे थंय उपकारी मनान जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संवसारांत अंतरलेल्या आमच्या भावा भयणींक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी आनी तुज्या भक्ता सवें ससनाचो संतोष भोगून तांकां फावो करून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भावा फादर पिटर देसाच्या मरणा मारिफात दुखेस्त जाल्ल्या मातसो मेस्तांक तूं बुजय आनी आमचें दूख थांबोवंक बोळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हे घडये मरणाचे थंडीर आसल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. अवघडांक बली जावन अवचित्त मरण पावल्यांक आनी फावो ती तयाराय नासतना मरण पावतल्यांक तूं तांचो आसरो
आणि आदार जा म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. तुम्ही आमकां शिकयल्ले मागणे आता आम्ही म्हणया, आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, आमच्या याजक बाबा पिटर डेसा पसच्या मरणा वक्तय दुखेस जाल्ल्या आमकां सर्वांक आदार आनी बरवसो तूं जा. आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगातून कधीच वेगळी करिनाका. बगार सदांच तुज्या गोपांत आमकां सांबाळ. आमकां तयार केल्ल्या सर्गराजांत आमी येवन पावशें आमकां तुजी कृपा दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. समाधानात मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आता आम्ही पवित्र सभेचे मागणे मागतले हांव. हे मागणे आम्ही प्रत्येक जावन आमच्या याजक बाबा फादर पिटर डेसा खातीर भेटयतले हांव. सर आमची काळजां मनाची यात्रेक भक्तीन
बरोवशान या मागण्या मुखांतर कीर्तना मुखांतर देवा समोर आमी दवरया. सर्वांनी आता उभी रावचे. देवा आमच्या दाराक ये, सुम्यांका कुमो करून तुका महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशे आदी तशे सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. हालेलुया. Pagi berbuso, Jesu muso, rukani kaca, anandaso, sergatai sirau, bardevaso, Tantu nitarkelo, emoce kayan, moji asha, berdung taroka, harik disa. सर्वांनी बसचे. सर्वेस्पूर सर्वायटांतले तुका राखतलो, तुजो आत्मो तो राखतलो. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतां येता म्हजो आदार, सर्वेस्परांतां येता म्हजो आदार. ताणे
आणि रचला सर्गानी संसार. तो तुझे पाय निसरून दिवसोना, जो तुका राखता तो निधना. ना इस्रायलाचो राखलो निधनाचे मेना, ना इस्रायलाचो राखलो निधनाचे मेना. सर्वेस तुझो राखून तो तुका सावळी दिता. सर्वेस तुझ्या उजव्या कासा, दिसाचो सूर्य तुका पातळसो ना, आणि रासो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वाईटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो, तो तुझो जीव राखतलो. तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाळ. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. सर्वेस्पोर सर्वायटांतले तुका राखतलो, तुजो आत्मो तो राखतलो. तूं जर आमची कोटेपणा लेखशी, तर सर्वेस्पोराक कोण बचाव जावंक शकत. गुंडायेता सर्वेस्पोरा, हांव तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो, म्हजे विनवणेच्या ताळ्या तुजे कांशी. आमची हृदयां तूं नादशी जाल्या, सुम्या कोण वांसून घुरत. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणे, ह्या बसून लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. म्हजो आत्मो तुज्या उतराचेर विश्वास दवरता. फांत्या काशीम रवतेल्या पारेकारा प्रास, चड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराचेर आशेता. फांत्या काशीर रावल्या पारेकारा प्रास, चडी जाय सर्वेस्पराचे विश्वास दवरून. फांत्या काशीर रावल्या पारेकारा प्रास, चडी जाय सर्वेस्पराचे विश्वास दवरून. कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकूळ, ताचे लागीं आसा तारणाची परती. इस्रायेलाक तो सोडयतलो, सगळ्या ताच्या पातकांतलो. महिमा बापा
आणि पुत्र आणि पवित्र ज्ञान जशी आधी तशी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. तू जर आमची कोटेपणा लेखशी तर सर्वेश्वरा कोण बचाव जावं सकत. कसे बाप मेल्यांक उठोवन जीव दिता तशेंच पुती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. सैबान तो देव तरी त्या समासपणात जेजू लब्धून रावलो ना. पगार मनशासारको जावन गुलामपणाचे रूप घेवन ताणे आपणाक स्फुरणपणे खाली केलो. मनशा रूपान तो दिसती पडलो आणि आपणाकच घालतो करून मोना पर्यंत. कुसाच्या मोना पर्यंत तो विदय जालो. देखून देवान ताका अति उंचुबालो आणि सनाम प्रस्वते नाव ताका दिले. अशे ताणे कुशिलेली भागवत म्हण ह्या नावान हरेक विसर्गी संसारी आणि पाताळी आणि प्रगटीचे म्हूण हर एक जीवे देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्त सोमी जेजू ख्रिस्त सोमी. महिमा बकानी भूता आणि पवित्रत्म्या जशे आदी तशे सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. कशे बाप मेल्यांक उठोवन जीव दिता तशेंच पुती आपणा जाय तांकां जीव दिता. सर्वांनी दयेकन उबी रावचे. सांत पावलान कोरिंथकरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. मरणा खंय आसा तुजें जैत, मरणा खंय आसा तुजें कुंस. पाताकस मरणाचें कुंस आनी नियमशास्त्रस पातकाचें बळ. पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां जैत दिल्या देवाक जावं अर्गां आनी स्तुती. दयेकन बसात.
तुझे थंय सर्वेस्परा हांव आसरो घेता हांव सासनाक ना जायना जावं तुझे थंय सर्वेस्परा हांव आसरो घेता हांव ससनाक ना जायना जावं तुझ्या दयाळ मोगा पासून हांव संतोषता आनी उल्हासता तुझे थंय सर्वेस्परा हांव आसरो घेता हांव ससनाक ना जायना जावं महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तुझे थंय सर्वेस्परा हांव आसरो घेता हांव ससनाक ना जायना जावं सर्वांनी उबे रावचे. बापान मुझे आदीन केल्ले सगळे मुझे सरशी येतले आनी मुझे सरशी येतल्याक हांव केदीस पयस करीसो ना Musu sumyak navarta Mucha tarugate ullasa Atmo musu sumyak navarta Mucha tarugate ullasa Sumya somugniata Musharaya kabandita Mahantachi git santosan gaita Sumya somugni arta Sumi bolda kaita Apli prakashit महिमा प्रगटा Podvedara basketa sakla galta Sumi bolda kaita Sumi katya kubata Bukenya dandirvyani barta Dubla datyakto dain sambalta Sumi kaltya kubata Sumyachi word vigaita Mosha deva kavar gandita Voto tasomo anita chidaya Sumyachi word vigaita Atmo muso sumya navarta Mocha tarukate ullasa Atmo muso sumya navarta Mocha tarukate ullasa बापान मुझे आदिन केले सगळे मुझे आदिन केले सगळे मुझे सरशी येतले आणि मुझे सरशी येतल्या हांव केदीस पयस करीसो ना आमच्यो मोरनादी कुडी ताजे परी महिमे बरे जातल्यो म्हणलो बरवसो क्रिस्त आमकां दिता. या आमच्या सोम्या लागीं आमी मागुया. तुमची जबाब सोम्या तुंच आमचे जिवीत आनी आमचे पुनर्जीवनपण. कणवळ्या तारोका मरण पावल्या तिच्या एकल्याच पुताक जिवंत कर्ण नाईमाचे विधव स्त्री आदीन दिताना तुवें तिची दुकां पुसून काडली. आपल्या मोगाचे मरण पावलां देखून दुखेत चल्ल्यांक तुजी बुजवण लाभय.
सोम्या तूं आमचे जिवीत आनी आमचे पुनर्जीवनपण क्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा आमच्या मरणादी कुडीनी राजी करचे पाताक नाश कर. मरणाची मजुरी न्ही बगार ससनाच्या जिविताचे इनाम आमकां मेळशें कर. सोम्या तूं आमचे जिवीत आनी आमचे पुनर्जीवनपण क्रिस्त आमच्या तारोका तुका वळखन असलेल्या आणि बरोवशा वेणे जियेतल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पुनर्जीवनपण आणि ससनाचे जिवीत तांणी सत्मनिशें कर. सोम्या तूं आमचे जिवीत आनी आमचे पुनर्जीवनपण जल्मतावन कुर्डो जावन असलेल्याक तुवें दीस दिली आणि ताच्या भावार्थाचे दोळे उक्ते केले. अजून तुजो वैभव देखूंक पावन असलेल्या मेल्ल्यांक तुझे मुखामळ दाखय. सोम्या तूं आमचे जिवीत आनी आमचे पुनर्जीवनपण सोम्या आमचे हे संसारी बिडार सोदून वेताना आमचे तें काकुळदार जा. सरगार ससनाक तगतात असलें घर आमकां तयार कर. सोम्या तूं आमचे जिवीत आनी आमचे पुनर्जीवनपण सर्व आमचे मागणे बापा ते उभारून सोम्यान शिकेले मागणे सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. देवा आमच्या बापा तुझ्या पुताच्या मरणा आनी जिवनपणा वरवीं आमकां सडवण मेळ्ळ्या. तुझ्या भावार्थांची तूं महिमा आनी तुझ्या भाग्यवंताचे तूं जिवीत. फादर पिटर डेसा तुझ्या साक्रातें काकुळदार जा आनी जशें ताणें आमच्या पुनर्जीवनपणाचो गूढ भावार्थान मानून घेतलो तशें ताका ससनाचो संतोष भोगूंक फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून वसनया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. सतमंता देवा सपोदेदारा बापा सगाने पितुमीच्या रसारा आणि जिसू क्रिस्ता त्याच्या एकलाच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्रात्म्या गर्भे समोरलो अवकारमयता जन्मलो पांच पिलाता कालताने कस मरण सुसले ताका कुसा जोडलो तो मेलो आणि ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तसेच मेल्ल्यांतलो पूर्ण जीवन जालो सगळा सोडलो सपदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला तेंता जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची पुस्त करूं येतलो सतमंता पवित्रात्म्या कातोली पवित्र सभे भक्ताचो वेगदार पातकांचे बॉक्साने कुडीचे जिवनपण ससाची जिवीत आमेन. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. तशी आमची पातकां आनी आमकां ताळ्ळे वायटांतले आमकां नमान मेरे कृपे भरले सुमी तुझे सांगाता श्री आमचा तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये मोप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मेरे कृपे भरले सुमी तुझे सांगाता श्री आमचा तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये मोप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मेरे कृपे भरले सुमी तुझे सांगाता श्री आमचा तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये मोप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्रात्म्या तशा आधी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. संतोषाचे मिस्तर पहिलो मिस्तर मोरी बडवो कबार दिता. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं,
तुझी कुशी सरकार जाता तशीच संसारान जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोव दी नाका पूण वायटांतले आमकां ते निवार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता श्री आमी तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे मये अमोप्यांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता श्री आमी तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे मये अमोप्यांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता श्री आमी तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे मये अमोप्यांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता श्री आमी तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे मये अमोप्यांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता श्री आमी तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे मये अमोप्यांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता श्री आमी तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे मये अमोप्यांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता श्री आमी तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे मये अमोप्यांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता श्री आमी तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे मये अमोप्यांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता श्री आमी तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे मये अमोप्यांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता श्री आमी तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे मये अमोप्यांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडे आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रज्ञा जसे आधी तसे सता आणि सदा सर्वता आमेन. जेसू आमची पातकां आमकां मोक्षी हेम कोणाच्या उजांतले आमकां निवा सोमे सत्म्या सडक तुझी काकुळतीची अधिक आसल्या सरगारोन पाय ससना सोविशेव सर्वेस बोरा ताका लाभय आणि निरंत प्रकाश ताचेर फांकय ससना सोविशेव सर्वेस बोरा ताका लाभय आणि निरंत प्रकाश ताचेर फांकय.
सोम्या बरबसो तू सोम्या भद्रस्रो रक्षतु दैदिमसो श्रीनिसुसा सेदिमसो Bena कसले संका रासल्यारी वारे वादळ भोवती उठल्यारी पांखै उसवाळतई मोजे तुझे सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रसो रक्षतु दैदिमसो श्रीनिसुसा सेदिमसो एक सुरोतर भयना आवाजल्यारी कांटे कुंटे कितले मेळ्यारी दिसकाळ सोना केदीस तुझे वयली वाट बापा थंय बोल पावशी तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रसो रक्षतु दैदिमसो श्रीनिसुसा सेदिमसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो पुनर्जीवन ख्रिस्तातही म्हज्या मोगाच्या बहिणी भावानो 70 आणि 100 वर्सांची सोबीत जिणी या संवसारांत आज संपता आमच्या याजाकी बाबा पिटर डेसाची या 70 आणि 100 वर्सांनी 50 आणि 100 वर्सां कार्मेल मायेच्या त्या सुमाधुर तोटांत देवाच्या अगणित मोगान बरोवन जेजू क्रिस्ताचो गुप्तीधरान मोगू साकली ही वर्सां तांतूय 40 आणि 8 वर्सां हे कार्मेलीत याजक जावन जेजूचो याजक जावन ताच्या सेवेंत करशिल्लीं ती 52 वर्सां आणि या 40 आणि 8 वर्सां मध्ये 20 वर्सां तांझानियाच्या मिसाव ठाण्यांत दुबळ्या धाकट्यामध्ये आपणाचें जिवीत समर्पिल्लीं वर्सां बाब पिटर डेसा एका संप्यापणाचें प्रतीक देवाचो मोगू आनी पेल्याचो मोगू ताच्या काळजांत बरोवन ओमतालो आपणा खातीर केल्लें कितेंच ना हेरांचो हुस्को हेरांचो बरेपण आमचे ह्या जाग कांय खंयच्याय तो आसल्या कोवेंताक पावता जाल्यार सकाळीं 2 जावंक पुरो 3 जावंक पुरो मुकली गेट उक्ती करून तांचे खातीर राखून बसचो मनीस
असलें सुमाधुर जिवीत आज ह्या संवसारांत समता. देवाक आज आमी अर्गां दिता. असलो एक भाग्यवंत याजक, भाग्यवंत कार्मेलीत भाव आमकां देवान फावो केल्ल्या खातीर देवाक आज आमी अर्गां दिता. असलो याजक, क्रिस्ताच्या काळजाचो याजक इगर्ज मातेक देवान फावो केल्ल्या खातीर आज आमी अर्गां दिता. असल्या एक बऱ्या विश्वासी देवभक्तीच्या कुटुंबांत जल्मोन क्रिस्ताचो मोग ह्या संवसारीक परगट करण आपणाचे मिसांव संपयल्या आमच्या भावा खातीर. मगाच्यान आमी सगळीं अस्कत, कित्याक आमी मनीस. देवाक आज आमी अर्गां दिता आसतना आमच्या भावा पासत ताच्या जिवितांत थोडे उणेपण आशिल्लें कोण ना. देखून आज आमी ताच्या मोगाची आमी सांगाता जमल्या. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी देवा लागीं विनवणी करूंक. ताच्या जिवितांत कितेंय उणें आसत जाल्यार आमच्या मागण्याच्या विनवणेन तें भरती कर दी सायबा. देखून ह्या मिसाच्या पयलें आमची पातकां आमी वळखत आसतना ताच्या पातकां खातीर आमी भोगसाणें मागया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग्यवंतपणी वांटो घेवचे खातीर आमकांच आमी तयार करुया. सांगाता आमी मनोवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसान सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगे हांव सदांच आंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण हातून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. मोगळा बापा पिटर डेसात तुझ्या याजकी साकराक ह्या संवसारांत याजकपणाचें मुनियारपण दिवंक तुका बरें दिसलें. ताका आतां सर्गार महिमेवंत करून त्याच मुनियारपणाचें इनाम दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमचे दिश्टेक पडटा तें तात्कालीक
पूण दिश्टीक पडना तें सदांकाल बाळतात आसले. सांत पावलून कोरिंथरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजूक जिवंत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजू सवें जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे हुजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाचे कृपेचो शिंवर चड आनी चड मनशाचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली. ह्या पासून आमी धैर्य सांडिनाव. जरी आमचें भायलें सैम इल्लें इल्लें नास जावन येता तरी आमचें भितरलें सैम जिवाळ भरोवन येता. कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवायेचे आनी तात्कालिक कश्ट दग कसलीच सरनातले अनंत सासनीक महिमेक आमकां तयार करतात. दोळ्यांक दिसतात त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिनाव, पूण अदृश्य वस्तूंचेर. आमकां दिश्टी पडटा तें तात्कालिक, पूण दिश्टी पडना तें सदांकाल बाळतात आसलें. संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यारी देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदिनातलो ससनाचो निवास आमकां सर्गार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. Servespor mozo uzvar, tos mozo taro. Servespor mozo uzvar, tos mozo taro. Servespor mozo uzvar, tos mozo taro. Konak haven beyem zay. Servesporus mozo jivitacho adar. Konak haven kampong zay. Servespor mozo uzvar, tos mozo taro. Servespora tuka ulo marta makai. Muchi daya kar maka zabdi. तुझे सदरे मुकार हांव येता. तुझे मुखामळ मुझे थांबले पळय नाका. Servespor mozo uzvar, tos mozo taro. Servespor mozo uzvar, tos mozo taro. Alleluia,
सो वाटूस वाडायता काळीज मोचे तो संतो सायता सारके वाटेन चलयता Alleluia 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 सर्वेस्पो तुमचे सौवे आसू तुमचे सोबे आसू लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया त्या वेळा सिमियाव नावाचो एक मनीस जेरुजालेमान जियेतलो नितीवंत आणि देव भिरांतीचो मनीस तो इस्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आणि ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आणि त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवळाक आयलोलो नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियावन त्या बाळकाक हातान घेतलो आणि देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसूंक दी कित्याक तुजी बासावणी तुवें पाळली म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडून हांवें देखली सर्व परजा मुखार तुवें तयार केल्ली दिवो आनभवट्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता एका याजकाक एका क्लेरिकाक दिसपडते ताचे मागणे कड्डायेन म्हणूंक आसा आणि रात संपता आसतना या दीस संपूर्ण रातेच्या विरामाक मनीस वेता आसतना आमी मटवाशी त्याच प्रमाणे पवित्र सभाश येता सगळ्यांनी आमी हे मागणे म्हणूंक जाय म्हूण पवित्र सभेचे मागणे निमाणे सिमियावची उतरां घेवन आमी आमचो आत्मो देवाक भेटयता या राती म्हजी जागवण खर्चायबा म्हणून सिमियावची उतरां आत्तां आमी आयकली शुभवार्तेन पूण देवाच्या प्रेरणाकाल आणि आज आमी जाका निकेपितांव फादर पीटर डेसा एक याजक म्हणल्या निमती या शर्मावाच्या वेळार याजक कोण खंयच्या नमुन्यार या प्रावादांत आटापला म्हणलें समजूंक प्रयत्न करया सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसूंक दी कित्याक तुजी बासावणी तुवें पाळली जर जिनियेच्या आखरेक आमकांय म्हणूंक जालें म्हजें मिसांव संपलें आतां म्हाका वसूंक दी वा तूं म्हाका आपय एका रितीची संतृप्ती या आयतेपण जें कितें आमी करूंक जाय आसलें केलां ताच्या उपरांत सिमियाव म्हणटा जेजू बाळकाक हातीन घेवन म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली सर्व परजा मुखार तुवें तयार केल्ली साक्रामेंत देवाच्या सोडवणेचे गुर्त एक याजक साक्रामेंत संभ्रमता म्हणजे देवान दिल्ली सोडवण एक याजक आपल्या मणयारपणान आनी एकल्याक दिता देखून एक याजकी सोडवणदार जाता तुवें दिल्ली सोडवण म्हज्याच दोळ्यान हांवें ती देखली म्हणटा सिमियाव दिवो आनबावट्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुज्या परजे इस्रायलाची
एका याजक आमी आल्तेर क्रिस्तूस म्हणटा आनी एक क्रिस्ताचे सारखे तो आपल्या जिणयेंत आपणावन हेरांक क्रिस्त सारखी मेलफांत जाता. देखून दिवो अणभवट्यांक उजवाड दिवपी सगळ्यांक एक याजक हे मिसाव पाळता. देखून देवाचे उतर आज निर्जीव जावंक पुरो, पूण हर एका भावार्थ्याच्या गुटांत आटापला ते आमी समजून घेवया. आमचो देव आमच्या लागींच आसा आनी आपणे केल्ल्यो बसवण्यो तो पाळता. देखून ह्या प्रावादकाल एक दोन थोड्यो हेर संगती नियाळूंक प्रयत्न करुया. आमच्या ह्या भावाचे याजकपण नियाळूंक. भाऊ भयणीन आमी जाणाव हर एका विशेष घडये पयले थोडे काळजाचे धडधडे आसतात. तयारी कितली जाल्या जावंक पुरो. भुरगीं परिक्षेक वेचीन तुमी पळयतात, सगळे वर्सभर तयारी केल्या जावंक पुरो, पूण परिक्षेची अकरेची घडी ती येता आसतना नर्वस जातात. खेळगाडी, ऑलिंपिक्साचे खेळगाडी वर्सांचे वर्स ते तयार करतात जाल्यार त्या घडये ऐन घडी येता आसतना धडधडे. सगळे तुवें तयारी केल्या, पूण एका इंटरव्यूवाक वता आसतना या असले हेर संभ्रम येता आसतना निमाणे घडयेनी आमकां धडधडे पळोवंक मेळटात. हरत्या उडी चड जाता, कूड घमेता. दिसपडते म्हणल्या बरी इतली तयारी केल्या जाल्यार त्या घडये आमी नर्वस जाता. सदांय जावच्या संगतीतय इतलें तर सासणेच्या जिणयेक आमी एक मॅट काडटा आसतना आमचे धडधडे कितले जायनाये. तर हो मिस्तेर कसलो आमकां खबर मेळ्ळी. फादर पिटर त्या मोदणेच्या वेळार धडधड्यांनी आसलो. स्वास ताचो वयर सकला जालो. आमी चिंतूंक पुरो तुजो जीव वेसो आकलास गाय, पूण मरणाच्या तणीर आसच्या मनशाक मुखारी कितें घडचें आसा ताच्या वयर धडधडे. कित्याक ताच्या उपरांत कितें विशेष घडचें आसा. आमी संभ्रमता ही लितुर्जी पवित्र सभेचें दस्तावेज आमकां सांगता सर्गींच्या जेरुजालेमाच्या संभ्रमाची एक रूस, पूर्व रूस, ए प्री टेस्ट, ए फोर टेस्ट ऑफ द हेवनली जेरुझलेम. या भावान हजारो फावटी सक्रामेंत मीस संभ्रमला. आनी मीस खंयच्यासो गुर्तू, या सक्रामेंत खंयच्यासो गुर्तू सर्गी मेळूंक आसच्या त्या जैताची रूस पयले ए फोर टेस्ट. सर्गीच्या त्या जैताची कितें रूस ती, पूण त्या जैताक आपणे आतां मॅट काडटा आसतना ताकाय धडधडे आयले. देखून आमी क्रिस्तांवांनी मरणाची आकलास म्हणचे नाकात, सासणाच्या जिणयेची तयारी म्हणया आमच्या जिणयेच्या त्या निमाण्या घडयां खातीर. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 12व्या अध्यायान म्हणटा, पूण तुमी सियोन पर्वताक सर्गींच्या जेरुजालेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाजाक जमल्यात आनी त्या दबाजाक आमी सगळीं सांगता मेळटा. सिमियांचो प्रवाद नियाळ करता आसतना ताचें गवळीपण आमकां पळोवंक मेळटा. एकलो याजक गवळी, गवळ्याकी विशेव जाय. कितलो पर्यंत तो गवळी आपल्या शेळयांक सांबाळतलो, ताकाय विशेव नाका गी. गवळी तकता. खंयसर एक कडेन म्हणली उतरां, एका याजकान म्हणली, म्हज्या सेंड ऑफा वेळार हांव फिरगसोन वेता आसतना हांवें कितें बांदलें, कितें उबारलें म्हणून तुमी म्हाका म्हजी कितें ओगळीक उसारची नाका. ताच्या बदलाक हांवें तुमच्या मदें कशें सक्रामेंत संभ्रमले, खंयच्या नमुन्यान म्हजें आध्यात्मीकपण हांवें तुमचे सांगता वांटून घेतलां तें म्हाका सांगा. तें म्हजें मिसांव. एकलो गवळी थकता.
हाका लागून ह्या आयल्या वरच्या वर्सांनी तुम्ही पळयलां आसतलें सांजुजेची इमास न्हिदलोलो सांजुजे थकला तो बागेऊन कुटुंबाक सांबाळटनाय ताकाय पुरासाण जाता. भाव भयणीनो, सुवार्थ आमकां उगडास करून दिता. मातेव अध्याय 25 दनियान म्हळें, शाबास बोऱ्या आनी पातयेनीच्या साकरा, ये तुज्या दनियाच्या संतोषांत वांटेली जा. कितल्या पुरबायची उतरां, दादूसकायची, समाधानाची उतरां, तुवें काम केलाय, वावर केलाय, ये आता म्हजे सांगता सासणाच्या सुखाक ये. देवान सांगची उतरां. आज आमचो गवळी श्रेष्ठ गवळ्याच्या गोपान गेला. ज्या गवळ्याक ताणें म्हणलें ताच्या आवडती वेळार, सरय म्हज्या शेळयांक, ताच्या गोपान तो म्हणटा, सोमिया सोमी म्हजो गवळी, ताच्या घरांत हांव सदांच वस्ती करतलों. कीर्तन 23. सिमियावणू तशें म्हणलेंच तो ताच्या निमाण्या घडयेक तयार जालो. आतां जाल्यार म्हाका व्हरून वचतो म्हणटा. हर एक मीस मरणाच्या मिस्तेरांत आमकां वांटेली करता. हर एक मीस मरणाचो एक मिस्तेर तो. हर एक दीस मरण एक याजक संभ्रमता. पूण हे मरण जैतेवंत मरण. देखून आमी आमच्या भावार्थाच्या उसारणे वेळारी भावार्थ सोगूट संभ्रमुया म्हणटा आसतना आमी कंतारा रुपार जावं पुरो या उद्गारा रुपार म्हणटा, तुझे मरण आमी संभ्रमता, तूं परत्यान येसर. देखून सा पाऊल कोरिंतकारां बरोवन सांगता, कितले पावटी तुमी हो हुंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात, तितले पावटी सोम्याचे मरण तो येसर तुमी परगट करतात. देखून हजारो पावटी या अल्तारेरी सहित या याजकान क्रिस्ताचे मरण संभलामला, आपणाचे मरण परत्यान कितें इल्लेशे पयलेंच संभ्रमण म्हणल्या बरी. कित्याक ह्या मरणा वरवीं आमी ताच्या मरणांत वांटेली जाता आनी मरणा उपरांत मेळटा कितें, सासणाचें सूख, आमकां सासणाचें जिवीत. हाका लागून अलेक्झांड्रिया गांवचो सांत अथानासियोस म्हणलो म्हणटा, क्रिस्तान मनशा रूप घेत आसतना फकत त्या जैता खातीर घेवंक ना, खुर्साच्या मरणांत आपणाचे रितेपण ताणें पयलेंच मानून घेतलें. आनी हेंच रितेपण पवित्र स्नानांत आमी सक्कट मानून घेता, पूण त्या जैता खातीर. देखून मरणाक अर्थ मेळटा ताच्या जल्मांत, पूण क्रिस्ताच्या जल्माक अर्थ मेळटा ताच्या मरणांत. देखून ह्या मरणांत ह्या मनशाच्या जिविताक अर्थ मेळ्ळा. निमाणें जावन आनी एक आमकां हरी एका सुवार्थेनी 3 सुवार्थेनी आमकां पळोवंक मेळटा, पूण लुकाच्या सुवार्थेंत हांव विंचतां. जाहीर नांवाचो सिनागोगाचो अधिकारी, ताची धूव मरणाच्या तणीर आसतना तो जेजू लागीं धांवून येता. कशेंय करून म्हज्या धुवेक मरणांत वाटय. आनी जेजू पावता आसतना हे दोळस ते मरून जाल्या. आनी जेजू कितें म्हणटा, रड नाकात, चली मरूंक ना, ती न्हिदल्या. लोक हसता, थंय जमल्ले हसतात. ओ कितें पिशेपण उलयता. हेंच पिशेपण ह्या घडये हांव सांगता, हो आमचो भाव मरूंक ना, तो न्हिदला. कित्याक भावार्थ्यांक आमकां आमच्या पवित्र स्नानांत ते दोळस आमी मरून जाला. देखून सा पावलो रोमाकारांक बरोवन सांगता, आमी क्रिस्ता सांगता मेले हांव जाल्यार तशेंच ताचे सांगता जियोवंकी पावतले हांव. म्हणटच नश्वर कूड फोंडाक वचूंकूच जाय, रसण रसने सांगतास वचूंक जाय, पूण आमी मरणा वय जैत वेल्ली मनशां. देखून हो आमचो भाव न्हिदूंक ना. हे दोळस देवाच्या गोपान जावं पुरो. देखून मिसाच्या सुरवेर आमकां सांगलें, कितेंय तरी उणेपण आसा जाल्यार अशुद्ध म्हणलें कितेंच देवा थंय पावूंक शकना. देव शुद्ध पवित्र अगणित तो. देखून कितेंय उणेपण आसलें तो शुद्ध करता आनी आपणाच्या गोपान घेता.
देखून त्या वेळा पर्यांनी तो न्हिदोणूच आसा. हुशार नातल्या वेळार, ताप आयिल्ल्या वेळार आमी कितें म्हणटा, बरो विराम घे, रेस्ट घे, न्हिदे. भुमीच्या गोपान तो न्हिदता, पूण देवाच्या राजान तो उठता. भाव भयणीनो, आमचो क्रिस्ती भावार्थ अपूर्व येसो असलो भावार्थ ह्या आयतारान आमी नियाळ केल्ल्या बरी खंयचेय दिरवे आमी सांडूंक जाय जाल्यार सांडया असलो भावार्थ आमकां मेळचो ना. आनी ह्या भावार्थाक हो भाव आमचो जियेलो, ताणें जें कितें पातयेल्लें देव ताका फावो करूं. जीवन मुझे सोमिया होते देने माका संसारिया पैना सावी करे बलिदान पाकी चिने मुझे नेना पेटों कशे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया होते देने माका संसारिया पैना सावी करे बलिदान. मुझ्या मोगाळ बहिणी भावानो, मुझे आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागुया. आपल्या मनाने आमच्या पवित्रतेच्या आदावा सर्वस्व मानून घे. सर पदवेदार देवा, पिटर देसा तुझ्या या सकान जेजूचे गुट संभ्रामून ताचें जिवीत आमकां ह्या गुठांनी मेळाशें केलें. हो यज्ञ तुका भेटोवन ह्या तुज्या साकराक जेजूचे महिमे वंत मुखामळ पळोवंक आनी दैवीक जिविताचे संपूर्ण दोशी जावंक फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जीवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बरवोसो वोदेलो. मरण कोणाक सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता,
तरी आमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवून दिता. सर्वेस्परा तुझ्या भावार्थ्यांचें जिवीत सरनांतें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सर्गार ससनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सळदळबारां सांगाती तुझे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उसळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उसळी तुका जय जय. उसळी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही मुची कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें तें रगत. पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक सुम्या जेसू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या साकरा पिटडेसाची काकुळट कर. ताका ह्या संवसारांतलें तुवें आपोवन वेलोय
जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो परवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरी देवाची माये संगती बगेवन जुसे तुजो पती बगेवन धर्मदुतां आनी सर्वकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची अजना मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन व्हडा भावार्थान आनी मोगान आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकुल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सोम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. शांती तुमकां. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता. ती आमचे जडती आनी क्यास्त हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. मोगाच्यानो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सुभागी. कोणत्या अवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आम्हा सुमेस्तांक ससनाच्या जिविताक सांबाळून.
ख्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. ख्रिस्ताची कुडी म्हाका बचाव कर. Cristaच्या रक्तान म्हाका दादोस कर. नालय म्हाका उदकान ताचे कुशीच्या. Castano म्हाका घट करा. ये बोऱ्या जेजू मोजे प्राणे आय. तुझ्या पायांतय म्हाका लिपय. वेगळो हांवें सोडून केन्ना सोडनाका. Tuža pasanto म्हाका राखून मोरणाच्या वखदार म्हाका आपय. तुझे सशी म्हाका फरमाई. भक्ती
प्रार्थूया. भोव दयाळ बापा, पिटर डेसा तुझ्या साकरा याजकाच्या हातांतल्यान सासणीक जिविताचें जेवण सबार पोवटी तुझ्या भुरग्यांक मेळ्ळां. ह्या जेवणा पासत आनी ताच्या याजकपणा पासत तुका आमी आयच्या दिसा दिन वाचतां आनी तेंच सासणीक जिवीत महिमेन ताका बगून दिमून व्हड्या बरवशान तुजे लागीं मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सगळ्यांनी उबे आसचे आनी आतां निमाणे अर्पण आनी विधेयाचे मागणे आसा. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भवर्तींचे साली प्रमाणे पाळत आसतना धन्यदेवाक विश्वासून प्रार्थुया. हे आमच्या भावाची पिटर डेसाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भगवंताच्या जम्यान मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोवन पापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो सांगात ताका फावो जावं. दय करून बसा. भवन आनी भयणीनो, आतां आमी हांगासर आमच्या भावा पिटर डेसाक गौरव पटयतल्या विंचलेले थोडे प्रतिनिधींची हांव नांवां उल्लेख करता. ताणें हांगासर येवन ही पेटलेली वात बाब पिटर डेसा हाच्या निर्जीव कुडी भोंवती दवरची. आमी हांगासर रीद अर्पूचें नांव बदलाक ह्या पास्काच्या जळत्या वातीतावन पेटलेल्यो वाती हांगासर आमी ताच्या कुडी भोंवती दवरतल्या. पास्काची वात हर एका मोर्नाच्या मिसा वेळार जळटा आनी तातूंत आमकां स्पश्ट संदेश मेळटा की आमचो बरवसो आमकां निराशी करिना. मरण दूख हाडटा तरी देवाचेर बरवसलेलो सस्नाच्या जिविताक जियेता आनी होचो संकेत आतां आमी परत्यान परगट्टा. हांगासर आसा आमच्या वडदीच्या श्रेश्ठ वडील असो सहाय्यक वडील मनदीक बाब पियूस डिसोजा. सगळ्या वडदीच्या नांवार ते आतां आमच्या भावाक अंतीम नमन पटयतात. त्या उपरांत आमच्या प्रांतीयसो वडील प्रोविन्शियल बाब मनदीक बाब जॉन फ्रांसीस सिक्वेरा. आमचो भाव पिटर डेसा फाटल्या दिसांनी लंडनांत आसच्या आमच्या समुदायांत सेवा दिवन आसलो. तोंचो याजक मनदीक बाब डेन्झिल वेगस. आमच्या या सांजुजे कोवेंतसो वडील बाप मनदीक बाब मेल्विन डिकुन्ना. मूडबेळे फिरगजेचे विगार आसात मनदीक बाब जॉर्ज डिसोजा. बाब पिटर डेसा हांच्या कुटुंबाचो प्रतिनिधी जावन सेड्रिक डेसा. सेक्युलर कर्मेलीत संध्यांचो अध्यक्ष ग्रेशन डिसोजा. बाळूक जेजू कुटुंबाचो प्रतिनिधी. इन्फेंट जीसस ऑटो ड्रायव्हर्स असोसिएशन प्रतिनिधी. कार्मेल सोल्जर्स प्रतिनिधी. इन्फेंट जीसस जेवण समिती प्रतिनिधी. बाब पिटर डेसा जायतीं वर्सां मिशनरी जावन वावर केल्लो आसा. मिशनरी हांगासर पावोंक ना पूण थंयसर जायते वर्सां सेवा दिल्लो याजक आतां प्रस्तुत लंडनांत सेवा दिवचो फादर फ्रांसीस बार्तोलोमेव डिसोजा सर्व मिशनरींच्या नांवान. आतां उतरांची श्रद्धांजली भेटोवंक आमचे मुखार येता मनदीक बाब आर्चिबाल्ड गोन्साल्वेस.
त्या उपरांत कुटुंबाचो प्रतिनिधी प्रितेश डेसा. मोगाळ प्रोविन्शियल बापानो, जेरालसो सहायक बाप पियूस, आमचो एपिस्कोपल विकर, फादर पीटर डेसाचो भाव हांगासर हजराचो सिप्रियन आनी दुखेस्त कुटुंबादारांनो, कर्नाटक गोंया प्रांत्याच्या सर याजक भावानो, हांगासर आशिल्ल्या धार्मीक भयणीनो आनी मोगाच्यानो, आमकां सर्वांक आदिवस मागून ह्या संवसार सांडून गेल्ल्या मोगाळ भावा पिटर डेसाक काळजाच्या कोलायेतावन श्रद्धांजली पाठोवंक हांव आतां तुमचे मुखार उबो आसां. कालच्या दिसा पांत्याची 2 वरां कार्मेलीत वोर्तांत फुलोवन मिसां वावरांत आपली जिणी झरोवन आपल्या सेवेद्वारे लोकां मोगाळ जाल्लो आमचो मोगाळ भाव पिटर डेसान ह्या संवसाराक आदिवस मागलो. ताका आतां आमी अंतीम विदाय पाठोवंक हांगासर सांगता जमल्या. येदोळ सुचयिल्ले प्रमाणे बाप पिटर डेसा गांवांत मूड बेळ्ळेचो. देवादीन चार्ल्स डेसा आनी लिली मेनेझस हांच्या 4 भुरग्यां पैकी निमाणो. मलगडी भयण सिस्टर एथेल आपोस्तोलीक कार्मेलीत बेळाची आतां जमशेदपूर आसा, पिडे निमती हांगा हजर जावंक जावना. तशेंच आनी एक भाव दुसरो वलेरियन, तोय मुंबयांत आसा, पिडे निमती ताकाय हांगासर हजर जावंक जावना. तिसरो भाव सिप्रियन हांगासर ताच्या कुटुंबा बराबर हजर आसा. तशीच जायतीं ताच्या कुटुंबादारां हांगासर आयल्यांत. आनी निमाणो पुसून घाल्लो पोळो बाप पिटर डेसा. हो जल्मलो फेब्रुवारीच्या 11 तारखेर 1950 इसवेन. ताचें मूळ शिकाप मूडबेळ्ळेच्या सेंट लॉरेन्स आनी सेंट एलॉयशियस इस्कॉलांनी जालें. 1960 आनी 8 इसवेंत ह्याच कोवेंताक पयले फावटी आयलो आनी थंयच्यान ताच्या शिकपा खातीर ताका आल्वे केरळाक धाडलो. थंयसर ताचें मूळ शिकप मुग्दोवन पोदनूर नोविशिएट करूंक गेलो आनी 29 जून 1970 ताणें ताचे पयल्यो आंगवण्यो पोतनुरांत केल्यो. ताच्या प्रांताचें तत्वशास्त्र आनी देवशास्त्र शिकप ताणें आल्वेंत कर्ण. ताच्यो निमाण्यो आंगवण्यो मेच्या 22 तारखेर 1970 आनी 7 इसवेंत ताणें ह्या कर्मेल गुड्यार हांगासरच ताच्यो निमाण्यो आंगवण्यो केल्ल्यो जावन आसात. पूण ताची वोर्त हांगासर जावना. कित्याक ताचो बापूय ताचे भाव ते पुरो मुंबयांत आशिल्ल्यान ताची वोर्त लुर्द मायेच्या फिरगजेंत सायन मुंबयांत जाल्ली. देखून सडताव ताका रजा मेळटाना आनी परत मुंबयांत चड वेळ करशितालो. बाप पिटराचे सेमिनरीचे तरबेत केरळांत जाल्ल्यान ताका बरी मल्याळम उलोवंक येताली. सगळ्यांकडे बरसोवन ताणें मल्याळम उलोवचें आशिल्लें. आमी 5 जण सांगाती म्हणालो. फादर जो टावरो तसो सांगाती, बाप लॉरेन्स डिमेल्लो, बाप चार्ल्स सेरावो, बाप जॉसी रोड्रिगस, बाप जो टावरो, हे 4 जाण हांगासर आसात. हे बाप पिटर सांगाता कार्मेलीत वर्दीक भरती जाल्ले आनी येवच्या वर्सा तांणी तांचे याजकी जिविताची 50 वर्सां संभ्रमची म्हणून गोल्डन जुबिली करूंक येवजण केल्ली. आज तांचो एक गांस तुटून गेला म्हणून ते दुखेस्त जाल्यात. बाप पिटराचें नांव जेजूच्या ल्हान फुलाचो भाव पिटर आनी जेजूच्या ल्हानपणाच्या शेगुणा पैकी गुपीत सेवेचो शेगूण ताणें आपणायिल्लो. ताका कन्नडांत म्हणयेंत तेरेया मरेया काई, पडद्या पटलो वावर. व्हडली बांदपा बांदली नांत ताणें. व्हडले व्हडले बूक बरयिल्ले नांत. व्हडले व्हडले सर्मा रेतेऱ्यो दिल्ल्यो नांत. तरी वडिलांनी विचारिल्ले कडेन कुशे मनान खंयच्याय कामाक खंयच्याय सेवेक एवर रेडी. आमच्या देवादीन
फादर बर्नार्डान सांगिल्ले प्रमाणे एनी जॉब एनी टायम एनीवेर तसो वडील जावन आसलो बाप मालन म्हणालो एक पोटी फादर पिटराक आमी केदाळी विचार येता आसलें ते खंय वचूंक की तो एवर रेडी. एक मिशनरी जावन ताणें ताचें जिवीत सुरू केल्लें. तरणाटो पाद्री आसतनाच लोंडा बेलूर कारवार इतर सुवातांनी तांणी सेवा दिल्ली. उपरांत ताणें मुंबयच्या दहिसार आनी मिरा रोडांत ताणें वावर दिलो. फादर मायकल म्हणालो म्हजो एक बळादीक उजवो हात तो जावन आसलो. टांझानिया मिसवांत ताणें 20 वर्सांचो वावर ताणें दिल्लो. अनेक ठाण्यांनी ताणें कश्टांच्या सुवात्यांनी ताणें सेवा दिल्ली. टांझानियांत आसा देखून तो स्वाहिली भाशेंत एक पंडीत जावन आसलो, एक मेस्त्री जावन आसलो म्हळ्यार चूक जावची ना. जायते आमच्या मिशनरी कार्मेलीत मात्र न्ही इतर मिशनरींकी ताणें स्वाहिली भास शिकोवची आसली. भितरले माद्री बुंडाक वता आसतना म्हयन्याभर थंयसर रावन तांकां भास शिकयल्लो म्हाका उडास आसा. स्वाहिली भास शिकोवची म्हळ्यार ताका इतली उमेद गी विद्यार्थीक आशिल्ल्याची चड उमेद ताका. सकाळीं दनपारां सांजेर न्हिदोंक येता म्हणसर तो तांकां भास शिकयतालो. आनी ह्या भाशेचेर व्हरतो अभिमान. ह्या दिसांनी आफ्रिकांतल्यान कोणी आयले म्हणटा आसतना तांचे कडेन स्वाहिली भाशेंत भासाभास करतालो. हांव प्रोविन्शियल जावन टांझानिया गेल्ल्या वेळार म्हाका आपयलें ताणें आनी म्हणालो पदराची आळे हांगाची संस्कृती अशी तुवें अशें उलोवंक जाय हांगाचो लोक गांवच्या लोकांक बरी न्ही म्हूण ताच्या संस्कृतीची वळख म्हाका दिली. पूण थोड्यो संगती थोडे शब्द म्हणी तुका कळीत आसचे बरें म्हूण थोडे स्वाहिली शब्द ताणें सांगिल्ले. हबारीजा सुबई हबारीजा खाजी तुमसीफ येसू क्रिस्तो मिलेल्या मीना जायते शब्द ताणें शिकयल्ले म्हाका अजून उडास आसात. जशें हर एकल्याक ती भास शिकोवचो ताका एक व्हरतो अभिमानाचो विशय. बाप पिटर एक परिसर प्रेमी. लावदातो सी म्हणले दस्तवेज तुमी आयकलां. हें जिवितांत पाळिल्लो मनीस जावन आसा बाप पिटर. आमच्या कुशाल नगरांत तपोवनांत जायतीं वर्सां सेवा ताणें दिल्या. नवी शेट गर्तें ह्या घराच्या इतलांत बुतोवणी लजेची कांटी टच मी नॉट इतलें बरोवन आसलें. खाली हातांनी सकाळींच्यान सांजमेर ती कांटी तो कुणतालो. आनी आज तें कंपावंड नितळ आसा जाल्यार शाबासकी ताका फावो. हर एक कडेन झाडां लावची ताची वळख धरची ताची वखदां करची अशें परिसरांतय अपुरबायेचें मोन ताचें. टांझानियांत बाप पिटराक डॉक्टर फादर म्हणटाले. कित्याक डॉक्टर म्हणटले म्हळ्यार कली पिडा आयल्यार ताचे कडेन धांवून येवचें. ताचे कडेन आल्या पाल्यांचें जायतें वखद केदाळें तयार आसतालें. तें पावनांतल्याक आक्युप्रेशर आक्युपंक्चर म्हाका तकली पडटा म्हण हात दी म्हणटालो आनी तेणें दामून हात दामून कशें म्हणी आमची दुखुणी करूंक सदान करतालो. तो एक वैज अशें जायत्या लोकांक ताणें बरें केलें. स्वंत वॉटर थेरपी युरीन थेरपी ते प्रॅक्टीस करतालो. ताका जायते फावटी आमी कुशालायक मोरारजी देसाई फादर म्हणलेंय आसा. एक दीस टांझानियान तो पॉयंट करता आसतना बसार जायतो लोक आसलो. तो का उबे रावन बसोंक सीट मेळ्ळी ना. ताणें आपणाच्या पोत्यांत ह्या वॉटर थेरपी विशयान आनी युरीन थेरपी विशयांतलें लिटरेचर सगळ्यांक वांटून व्हडल्यान ताळ्यान ताचे विशीं पब्लिसिटी दिवंक सुरू केलें. ताच्या सांगात पॉयंट करतले एका मिशनरीन आमकां सांगली गजाल. फादर पिटराक हॉस्पिटॅलिटी अतिथी देवोद्भवा एक बरो सुगूण ताचे थंय. येदोळस प्रोविन्शियल बापान सांगिल्ले प्रमाणे मोद्यान राती तुमी येया. बाप पिटर रेडी. आमकां जेवण तयार करचें आमचें रूम तयार करचें आमकां पियोंक उदक सक्कड सारकें जालां गी म्हूण पळयल्या उपरांत ताणें न्हिदोंक वचें. आमची सैरी कोणाची सैरी जावं ताका वळख आसना पूण तो येवन तांच्या लागीं बासा करून वेळ करशितालो. तसो एक शेकूण आमच्या फादर पिटरा कडेन आसलो. खालतेंपण दर म्हूण ताचें थंय दिसून येतालें. व्हड हुद्दे ताणें आपणावंक आशिल्ले ना. कसलेंय स्थानमान नाका आसलें. तो एका कोणशार बसून गुपीत रितीन हेरांची काळजां मनां जिखतलो. आमच्या व्हड पाद्रबांचें जावं पुरो ल्हान भुरगे सेमिनरिस्ट जावं पुरो सगळ्यांतय ताका व्हरतो अभिमान आनी मोग आसलो. आविलाच्या सांत तेरेजान सांगिल्ले प्रमाणे सगळ्यांचो इश्ट जावन तो जियोंक सदान करतालो. ताचें जिवीत मागण्याचें जिवीत. तुमी जाणांत प्राय उतरल्या उपरांत दिसाच्या हर एका घंट्याक मागण्याक येवचें बारीक कश्ट. नवी शेटेंत दनपरां 1-2 वरांचेर मागण्याक येवंक आसा. ऑफिस ऑफ द रिडींग म्हणटा. पूण मालगडे पाद्रा भियेना जाल्यार वण्णी म्हूण आमी चिंता. पूण तो तसो न्ही. सगळ्यांनी येवचें पयलें काल बागलां जनेलां उक्तीं करून बूक उक्तो करून लायट फॅनां घालून तो पयलो आयतो जातालो. मागण्याचेर ताका उरती उमेद आसली. फादर पिटर एक
फ्रेंड इन नीड अँड फ्रेंड इन डीड. सगळांचो इश्ट तो. कित्याक म्हळ्यार सादारण मडगांवचो एकलो ब्रासिनो डायस म्हणलो एकलो आमचो इश्ट, तो फादर पिटर असो फाटल्या 50 वर्सां तांचो फ्रेंड. फादर पिटराची वळख केल्ल्यांक बरो वसो लागता. बेसुगे म्हणटा हांव कन्नडांत आमी, बरें टायट फ्रेंडशीप ताची. आनी तांकां केदाळय तो विचारता आनी फोनार तो उलयता जाल्यार केदाळय आमचो अजीत म्हणलो फादर ताणें निमाणें म्हणचें आसा, इन नॉमिने पात्रीस एट फिली एस्पिरितू सांगती म्हूण लात्या भाशेन ताणें बेसांव दिवचें खंय. तो आयले वार लोंडा आसतना आतां थंयसर इस्कॉल आसा. इस्कॉलाची भुरग्यांची विशयान चिंतून तो अशें म्हणालो, ल्हाना भुरग्यांचो आमी मोग करूंक जाय, तांकां आमी मारूं नये, तांकां क्रिस्ती मावल्यांनी वाडोवंक जाय. पोरू फादर ऑजी थंय पावल्ल्या वेळार ताणें म्हणलीं आपुरबायेचीं उतरां. फादर पिटर एक बरो सांगाती. म्हजो अनुभव सांगता. हांव नोविशेट जाल्लो मात्र तमिळनाडांत आसलो. पयले फावटी प्रोविन्शियल पाट्या पयले दळा कशें येचें कितें करचें म्हणलो बार आमी पॉयंट करना. फादर पिटर थंयसर आयलो. येवन म्हणालो कांय भियेनाका, म्हजे बॅगांनी परत रेडी करूंक ताणें तयारी करूंक कुमोग केली. आनी आमी सांगता पॉयंट करतना वाटेर ताच्या कुटुंबाची वळख, म्हाका जर ताच्या कुटुंबाची वळख आसा त्या दाळा ताणें सांगिल्ल्यो काणयो, ताच्या सेमिनरीच्या तरबेस्तेच्यो काणयो ताणें सांगिल्ल्यो, आनी ताच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट ताणें सांगलें. तांणी पळयल्लीं पिक्चरां खंयचीं ताच्यो काणयो, अशें आमचें लंब पॉयंट बारीक सुगाम रितीन गेल्लो उडो आसा. एक बऱ्या इश्टागतीन आमी सांगाता वाडयल्ले. हांव देखून कोणाचो एक इश्ट जावन वाडोवंक ताका सलीस जातालें. तो आयले वार लोंडा वर्ग जावन येता आसतना फादर जोकी ताच्या घरचो तपोवनाचो वडील ताचें बॅग रेडी करूंक म्हणून ताका तयारी करूंक गेलो. येता आसतना ताचे कडेन आसली म्हळ्यार एक पिंजकर सुटकेस मात्र, ताचे जिप्पी घालूंक समज जायनातलें. आनी ताचे कडेन 2 बॅगां आसलीं, 2 लोबू, 2 पॅन्टा शर्टां आनी थोडी मुस्तायकी. आनी ताची ब्रेवरी हें सकट घालून ल्हान बॅग काडून ते हेचें पळयत आसतना ताच्या जिवितांत दुबळीकाय कितल्या मट्टाक ताणें प्रॅक्टीस केल्या म्हणलें आमकां दिसून येता. हेरांची पिडा पळोवंक केदाळे मुखार तो. कोण पिडे आसता जाल्यार ताची सेवा करतालो, पूण आपणाक पिडा आयिल्ल्या दळा तो केदाळे सांगनातलो. गुपीत ते कश्ट आपुणूच सोंसून व्हरतालो. पिडेची जायती सोंसणीकाय ताणें दाखयल्ली आसा. टांझानियांत ताका इतले जण अभिमानी आसात. आज जायत्यांनी फोन करून मॅसेज धाडून ताचे विशयांत उलयल्ले आसा. मिस असुमता माउंट कार्मेल पॅरिश मलिशो बेया ती अशें बरयता, फादर पिटरा बरी म्हज्या जिवितांत प्रभाव गेल्लो दुसरो याजक ना. ताचे वरवीं म्हाका क्रिस्ताची वळख जाली. तो म्हाका एका बापाय सारको जावन आसलो. आज म्हाका म्हजीं दुकां तोडूंक जायनात. साध्य जाल्लें तर ताच्या मरणांत वांटी जावंक येती आसली. आदेव तुका फादर पिटर ही जावनात ह्या भयणीचीं उतरां. निमाणें मुगाळ फादर पिटर, तुजे विशयान कितलें उलयल्यार पाव अशें ना. कार्मेल वडतांतलें सुबित माणिक तुमी, सादें बोळें सर्वांक मेसवचें जिवीत तुमचें. दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक तुमी करसिल्लो वेळ अमूल्य. सबार धर्मिकांक स्वाहिली भास तुमी शिकयली. सबार पिडेस्तांक गांवठी वखद दिलें. सबार वडतां आनी सुबयलीं प्रकृतीचो मोग दाखोवन सबार बावंडांक वांटलोय तुवें सांगतपणांत. सबार दुबळ्या धाकट्यांक प्रसार केलोय क्रिस्ताचो संदेश. देखून पाठयता हांव तुका हो अंतीम प्रणाम. मुगाळ पिटर बापा, देवाच्या घरी आमी परत मेळासर आदेव तुमकां. लांब जियो आमचो भाव बाप पिटर डेसा कार्मेलीत. मानादेक बाप पियूस, मानादेक बाप जॉन सिक्वेरा, एपिस्कोपल विगार बापानो, मुडबेळ्ळेचे विगार जॉर्ज थॉमस सिक्वेरा आनी तशेंच सर याजक बापानो, धार्मिकानो आनी कुटुंबादारानो आनी तशेंच मानादेक बाप पिटर डेसाच्या मोगांत तांकां आदेवस मागून अंतीम नामान पाठोवंक आयिल्ल्या सर्व म्हज्या मोगाच्यानो. कालचो दीस आमच्या कुटुंबाक भोव दुखाभरीत आनी बेजारायेचो दीस जावन आसा.
कालच्या त्या सकाळी मानादिक बाब जॉन सिक्वेरान ताणी म्हाका फोन करता आसतना ताणी सांगलें तुजो अंकल बाब पिटर डेसा अंतरला म्हूण सांगून तें आयकून म्हाका भोव दूख भोगलें कित्याक की म्हूण सांगल्यार बाब पिटर डेसा आमच्या कुटुंबाचो तो कॉर्नर स्टोन जावन आसलो, तो मुल्या फातर जावन आसलो, सक्टांक मोगाचो, सक्टांक सांगाता हाडचो, आमी एकवटान आसचे जाल्यार कारण तो जावन आसलो. आमच्या कुटुंबाची एक फॅमिली ट्री कर्ण टांझानियांत पयस मिसांव गांवांत तो आसलो तरी केदाळा गांवाक येतालो, केदाळा सक्टांच्या घरा वचोन मेळटालो, रावतालो आनी आमचें कुटुंब सांगाता दवरूंक तोच कारण जावन आसलो. आदल्या सप्त्यांत आमी ताचे लागीं फोनार उलयता आसतना ताणें फोन करून आमकां सांगलें आतां हांव लॉंडा सेटल जालो, केदाळा तुमी येतात की म्हूण सांगून. केदाळा आसून हांवें विचारलें तांकां फादर तुमी कुशालनगर आसतना लजेकांटी काडटाल्यात त्याच रितीन तुमी हांगाय काम करतात की म्हणून. ताका ताणें सांगलें काम करनातल्यार म्हज्या कुडीचो गाम वचनातल्यार हांव वांचो ना म्हणून आदल्या सप्त्यान ताणें म्हाका सांगलें तें म्हाका उडास येता. संवसाराक तो बाब पिटर डेसा जावंक पुरो पूण मोडबेळ्ळेकारांक तशेंच आमच्या कुटुंबाच्यांक तो आमचो मोगाचो पेद्रू पाद्राब जावन आसलो. तो टांझानियांत जावन येताना आमी ताका राखून रावताले हांव आनी एक्सपेन्सीव गिफ्ट मोलादीक गिफ्ट्स हाडटा म्हूण सांगून न्ही पूण तो येत आसतना ताचें हाजरपणून सुतें पावतलें. मानादिक बाप आर्चिबाल्ड गोन्साल्विसान कितल्या बऱ्या रितीन तांच्या विशयांत सांगलें. स्वाहेलीचो तो गुरू जावन आसलो म्हणून आनी आमकांय घरा येताना स्वाहेली भास तो शिकयतालो. ताचें तें घरचें मेडिसीन तो आमकां शिकयतालो. पाद्राबान सांगलें बरी हात पाय पुरो आमचे दांबून आमची दूख पयस कर आमकां तो तें मेडिसीन तो शिकयतालो. तेंच जावन आसलें तांचें ट्रेजर्ड गिफ्ट आमकां ताणें दिवचें जावन आसलें. आमी ताका एक पटी मानादिक बाब जॉन सिक्वेरा थंय शिलें आसतना तेय ताचे सांगात आसले. त्या वेळा आमी तांकां मेळोवंक गेल्ल्या वेळार तांचे लागीं पाटी येताना तांचे बँक अकावंटा विशयान विचारतना ताणीं सांगली उतरां म्हजे लागीं बँक अकावंट ना कित्याक की म्हूण सांगल्यार म्हाका कितेंय गरज आसा जाल्यार म्हजें कार्मेलीत मेळ म्हाका सांबाळून व्हरता माय बँक अकावंट इज इन हेवन म्हणून. आनी खंडीत जावन बाब पिटर डेसान आज तो क्रेस्त जावन आसा सर्गीच्या त्या राजांत. सर्गीच्या राजांत ताणीं ती दिरवीं पुंजयल्यांत. कालच्या दिसांत हांव आनी पळयत आसतना आमी मानादिक बाप स्टीफन पेरेरान जायते तांच्या विशयांत विडियोज शेअर केल्यात. एक 2020 तांच्या जुबलेवाच्या वर्सा एक बाप मानादिक बाप ऑल्विन सिक्वेरान एक घडयल्लें गायनांत तशें आसा. दुस्मान म्हणलो सो तांकां नातलो, सेजारांचो तांकां हुस्को, स्वाहेलीचो गुरू तो म्हणून सांगून खंडीत जावन हांव चिंतिना तांकां कोणी दुस्मान आसलो म्हणून. दुस्मान कांय तांचे लागीं नातल्यांच कालतेपणाची जिणी ते जियेल्ले, दुबळीकायेची ते जिणी जियेल्ले आनी सगळ्यांकी ते आमचे मोगाचे जावन आसले. त्या देखून सर म्हज्या मोगाच्या न्हू प्रत्येक जावन हांव दिनवासनीची 2 उतरां उलोवंक कुटुंबा तर्फे नाशेतां. प्रत्येक जावन कार्मेलिताच्या वडिलांचो आनी सर व्याजाकांचो हांव कालतेपणी उपकार बावडतां. कित्याक की म्हूण सांगल्यार तांच्या मेळांत ते भरती जाल्ले तावन ह्या आज पर्यंत तांच्या सांगात तुमी रावल्यात, तांच्या कश्टा दुखांनी तांकां तुमी सांगात दिला. थोडे 2 वर्सां आदीं होन्नावर ते आसता आसतना तांकां एक स्ट्रोक जाता आसतना तांकां तुमी रायट टायमार फादर मुल्लर्साक ट्रिटमेंटाक हाडून तांच्या सांगात रावून तांकां तुमी चिकित्सा दिवन बरें करून तांणी पाटी तुमी तांकां व्हरलें आसा. केदाळेय सांगतले म्हजे सांगाती म्हाका सोडून घालनात म्हूण सांगून. आनी तशेंच कालच्या दिसा ते अंतरत आसतना जाल्यार तांच्या अकरेच्या घडयेंत तुमी तांच्या सांगात रावल्यात, तांकां तुमी आदार दिला आनी तांचे निर्जीव कूड लोंडा तावन तुमी हांगा हाडन आनी आईची मांडावळ तुमी घाल्या. त्या देखून सर्व कार्मेलिताच्या वडिलांक आनी याजकाक कुटुंबा तर्फेन हांव
देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूंक म्हणटा मंगळूर DACCचे निवृत्त गवळी बाप तांणी बाप पिटरा खातीर येवन मागलां, तांकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आनी तशेंच आमचे विगार बाप मूडबेळ्ळेचे विगार बाप जॉर्ज थॉमस डिसोजा हें आयकल्लेंच तांकां भोव दूख भोगलें आनी ते आमचे मोदेगात आसात. जे सर्वांचे तर्फेन तांकांय देव बरें करूंक हांव म्हणटा. तशेंच सर्वां की तुमी हांगा आयल्यात बाप पिटराक तुमी आदेवस मागोवंक आयिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. ती मोगाच्या पेद्रू पाद्र्याब बाप पिटर डेसा कितें आमी तुमकां मागोव. आदेवस म्हणटा आसतना आमी एकच तुमचे खातीर आमी मागता. तुमचे बरी जायते पाद्र्याब आमच्या पवित्र सभेक लाभोवन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमी शिकून दिल्ल्या त्या मेटांनी वाटेन आमी चलतले कुटुंब आमी सांगाता दवरतले आनी साम पावलान सांगले बरी म्हजें दाव हांव धांवलां म्हणले बरीस तुमी तुमचे दाव बऱ्यान तुमी अखेर केल्या. वी विल मिस यू डियर फादर पीटर. वी विल ऑलवेज लव यू. ससनाचो विशय दी ताका येसुम्या निरंतर प्रकाश ताचेर फांगून दी. समाधान ते विशय घेवन दी. आमेन. भवन निबडिनो दिनवसनेची 2 उतरां ह्या मोरणाच्या रितींत भाग घेतिल्ल्या आमच्या वर्दीच्या श्रेश्ठ वडील असो प्रतिनिधी मनदेक बाब पियुस जेम्स डिसोजा तशेंच आमचे प्रोविन्शियल आनी तांचे कावन्सिलर्स DACCच्या रिलिजियस असो विकार मनदेक बाब डेन्झल मुडबेळ्ळे फिरगेजीचे विगार मनदेक बाब जॉर्ज डिसोजा मिसा पयले कुडीचेर देवाचे आशिर्वादा मागिल्लो आमचो निवृत्त गवळी बाप अदेक मनदेक एलोशियस पॉल डिसोजा तशेंच विविध कोवेंतांनो हांगासर आयिल्ले सर्व आमचे कर्मेलीत याजक आनी भाव सेक्युलर कर्मेलीत सांदे तशेंच भितरले माद्री जायती धार्मीक भयणी आनी विगाळ हांगासर आसात. तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. मनदीक बाब पीटर डेसा हांच्या कुटुंबाचे सांदे हांगासर आसात आनी हेर जायती ऑनलायनीर ह्या मिसांत भाग घेते आसात. तुमकां आमचे दिनवास. बाब पिटराच्या आखरेच्या घडयांनी तांकां सुशेग आनी आदार दिल्ल्या लोंडाच्या आमच्या कर्मेलीत कोवेंताच्या सांद्यांचो तशेंच तांकां वैद्यकीय सेवा दिल्ल्या दाक्तेर आनी वैद्यकीय सिब्बंदीचो आमी उपकार बावडटा. ही मोरणाची रीत भक्तीन आनी शिस्तेन संभ्रमूंक आदार दिल्ल्या सगळ्यांचो आमी उपकार बावडटा. बाब पिटर डेसा हांच्या आत्म्याक 7व्या दिसाचे मीस ऑगस्टच्या 7 तारखेर शुक्रार दीस तो म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सांजेर 6 वरार आमी हांगासर भेटयतल्या. तुमी हें आपोवणें म्हूण लेखचें आनी ह्या मिसांत भाग घेवन मनदेक बाब पिटर डेसा हांच्या आत्म्या पासत मागचें. जर कोणाची नांवां हांवें सोडून गेल्यान जाल्यार माफ आसूं. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांगासर निमाणें मागणें आसा. मागणें जाल्ले उपरांत जे कोणें फुलां वा रीद हाडला तुमी तें भेटोवचें. मोरणाचेर दिश्ट येदोळूच कोणी घाल्ली आसा तुमी सिमिस्त्रेक वचें. सिमिस्त्रेक वेतना उडास दवरा. आमची सिमिस्त्र भोव ल्हान आसा त्या देखून सिमिस्त्रे भितर पयलें याजकांक आनी कुटुंबाच्यांक अवकाश आसतलो. तुमी सिमिस्त्रे भायर रावयेत आनी उपरांत थंयसर सर्व रीत संपले उपरांत तुमी भितर वचून माती घालून फाटीं येता. तुमी भायर रावतात जाल्यार तुमकां सिमिस्त्रेन कितें चलता तें थंयसर तुमकां पळोवंक मेळटा. आल्तारी रस्त्या याजकांनी मिसाची मुस्तायकी काडूंक भितर सॅक्रिस्टीक वचें. उरिल्ल्या याजकांनी तुमी बसलेल्या जाग्यारच मुस्तायकी काडची. तुमी इगर्जेतावन भायर वेता आसतना बाब पिटर डेसा हांच्या उडासाक एक रेजिस्टर केल्ली आसा ती तुमी घेवची आनी सकड मोरणाची रीत जाल्ले उपरांत काफी फळार आसा तो तुमी घेवचो. सकड आमी उबी रावया.
आमच्या आदाराक येया सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येया अज्ञाक ताच्या स्वागती परमेश्वरा अधीन तूं करा तुका आपयलोलो जेजू तुका स्वागत करूं अब्राहमाच्या गोपा देवदूत तुका व्हरून पावो सस्नाचो अभिषेक सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर वाखय. भोव दयाळ बापा आमच्या बाबासो फादर पीटर डेसाचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त सांगता पुनर्जिवंत तो जातलो म्हूण तीर भरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबार देण्यांनी तुवें भरिल्लें अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्त थंय भक्ताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक फादर पीटर डेसाक सर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसा ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिश्टी कर अशें क्रिस्त सवय पावोन तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा पीटर डेसा सांगात बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियो क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. देवदूत देवदूत तुका वैकुंठांत घेऊन व्हरून तुझ्या येण्या वेळी रसाक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुसल्या शेरा व्हरून पावो. जे कोणी मरणाचेर दिश्ट घालूं ना तुमी सायडींतल्यान येवन मोदें वसा. जे कोणी रीद हाडलेलो आसा तो तुमी हांगासर भेटोव येत. जे कोण कुटुंबाचे आयल्यान तुमी हांगासर सांगात रावा. पवित्रंबाचे सुवाते आवेता देवाच्या घरा आवेता जशी निधन उदका झरी येत मेरू अद्रेता तशे आत्मो मोजो तुका लालेता ये देवा पवित्रंबाचे सुवाते आवेता देवाच्या घरा आवेता पवित्रंबाचे सुवाते आवेता देवाच्या घरा आवेता आत्मो मोजो भोवतानेला तुका मोजा जिवा केन्ना तुजे मुखार पडन पळेन तुका देवा पवित्रंबाचे सुवाते
देवाच्या घरात हांव येता पवित्र आंबाची सुवातेर हांव येता देवाच्या घरात हांव येता दुःखामुची काळजां पावल्यान सगळो दीस आनी रात खंय आसा देव तुजो म्हणून दुस्मान आसता पवित्र आंबाची सुवातेर हांव येता देवाच्या घरात हांव येता पवित्र आंबाची सुवातेर हांव येता देवाच्या घरात हांव येता कित्याक गती जालाय सुस्काची सोडाता बरवसा check देवाच्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान येम कोणाचे पास तुटून भावा त्यांच्या तारणा बसत मेल्यांतलो उठून आपल्या बराबर आपल्या आनंदांत तांकां पुनर्जीवन करूंक तुझी खुशी झाली. या फोंडाचेर सर्वेस्परा दयाळ दिश्ट घाल. तातूंत तुजो साखर आमचो भाव आनी याजक फादर पीटर तुझे खुशे प्रमाणे शांतीन विषय घेवं जरतेच्या दिसा समेस्त भगवंत सांगता खरें जीवन पावण ताका लाभो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमच्या भावाक
ह्या जिवितांतलो आपणाचो शी देवान आपयलो. देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक पिटराक सुमेच्या हातीन करूया. सुमी आपल्या शांतींत ताका वेंगू आनी माण दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भावा पासत आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ता लागीं प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवन कोणान जिवीत, म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो. आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मोराचो ना. लाजराच्या फडान तो रडलय सम्या, आमची दुका पुसून काड. तुवें मेळ्ळ्यांक जिवत केलंय, आमच्या भावाक ससनीक जिवीत दे. आपल्या पाप रेटलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय, आमच्या भावाक तुझ्या राजान घे. आमच्या भावाक पिटाडेसाक पवित्राना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र लान ताचेर मोर मारली. तुझ्या भगवंतपणाच्या जम्यान ताका एकठांय. आमच्या भावाक पिटाडेसाक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय, ताका तुझ्या सर्गीच्या जेवणा बसय. आमच्या भावाच्या पिटाडेसाच्या मरणावरी आम्ही दुखेस जाल्या. भावताचे बुजवणेन आणि ससनी जिविताच्या भरोशान आमकां धैर्य दे. आमच्या सगळीच्या बापा लागीं ते आता जेजूंची केले ते मारले पेद्रू फादर पीटर संगी आम्ही म्हणूया, आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं. स्पिरिट तुझी खुशीचा, तुझी खुशी तुझ्या हातात धूळ माती जाय की ते तुका कर तू आता तुझ्या हातात झोपून देता. तुझी खुशीचा, तुझी खुशी जग तुझ्या है काळीस पारखी नितळते करतो भीमा परी रोडून मागता कळते पुणे. तुझी खुशीचा, तुझी खुशी राजवट सलय आत्म्या वेरे. स्पिरितान बोरो जावच्या खावे तुझी साथ सगळ्या लोकांमध्ये. तुझी खुशीचा, तुझी खुशी आपयलाय बाबा तुझे सरशी. दिसस्नेक विशे आत्म्याक ताच्या बोगच्यात तुका सासना घरांत